तुम्ही पळोवंक शकता लायव्ह बाणासरी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. ही गाडी सोरो आसा बाटलेकांनी यूज केला. बाणस्तारी अपघातात मरण आयिल्ल्या फट्टी घोबायलेक न्याय मेळपाक जाय म्हण दिवाडेचे लोक आक्रमक जाल्यात. पुलिसांच्या भुमिकेचेरय तांणी दुबाव उक्तायला. अपघाताचे प्रत्यक्ष साक्षीदार दाव्या प्रमाण गाडी बायल चलयताली. हो मुद्दो दिवाडकारांनी उखलून धरला. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी थळावो आमदार राजेश फळदेसायान लोकां वांगडा रावचें म्हण तांची मागणी. सो काल बाणस्तारी एक दुखद घटना जाली. आमच्या गांवांतले 2 मनीस ना जाले. आमचो गांव म्हटल्यार आमचें घर आनी दिवाडे घरांतले सगळे लोक हांगा वांगडा येयला आनी जो मेरेन जस्टीस गावची ना तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना. खरेंच आमकां जो आयज जाला ह्या आमचे गांवचे दिवाडेचे ह्या मुड्डेर हांगसर जाता जो आमचो गांवचो भाव सुरेश फडते आनी तेजी मिसीस भावना फडते आपल्या भुरग्यांक अशी सांडून ह्या संवसाराच्यान ना जाली. खरेंच आमकां दिवाडकारांक हें दुख्ख म्हणूनच आमी आयज सगळे दिवाडकार जमलेले आसा की तेंच्या भुरग्यांक जे कायद्यानुसार आसा ते न्याय गावचो. कित्याक काल जेन्ना घटना जाली थंयसर एक आय विटनस आसलेलो. त्या आय विटनसाचेर व्हिडियो अपलोड जालो. आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलो कित्याक की तो आय विटनस आसलो. तेणें जी घटना जाता ती सगळी पळयली आनी थंयसर जी कोण आसलेली थंयसर ती ड्रंक आसलेली. ड्रंक जावनूच तो एक्सिडंट जाला हें सगळें प्रूव जाल्लें आसा. आनी आयज तुमी पळयता कित्याक की सोशल मिडियाचेर आज दुसरेंच जाता. आयज 3 आय विटनस खंयच्यान तरी येता आनी दुसरो स्टेटमेंट जाता. सो अशें जर कितेंय जर चेंजीस जाय जाल्यार हेका न्याय म्हणना आनी अशें जावं उपकारना. म्हणूनच आमी सगळे जाण परत एकदा एकठांय जाल्या कित्याक की जें कितें कायद्यानुसार आसा तशेंच जावपाक जाय. आतां पयरूच अशें आयकलें कित्याक की तेका जी कोण ड्रायव्ह करताली तिका फाटल्या दिसांनी ट्रॅफिकानसून काही हेका लागून तिका ट्रॅफिक हे पडली चलना पडली. 7 काय 5 म्हणटा कोण 3 म्हणटा जाल्यार पुलिशेन तेचेर कित्या खातीर एक्शन घेवंक ना. जर तेन्ना जर एक्शन घेतलेलो जाल्यार आयज हे इन्सिडंट जावपाक फावनासले. तेन्नाच तांकां कळटलें आसलें. आनी ह्यावूय गजाली जर आयज येदो व्हडलो इन्सिडंट जर जावन ह्याचेरूय जर कांयच कारवाई जायना जाल्यार अशें ग्रहीत जातलें. आनी आमच्या सारकेले जर गांवच्या भुरग्यांक आयज परत एकदा कोणाकूय इन्सिडंट जावंक शकता आनी जर तो गरीब भुरगो तो कितें करतलो कोण आवाज फुटयतलो ताका लागून. त्या खातीरूच आमी आयज गांवचे सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की तेंच्या फॅमिलीक सामको न्याय गावपाक जाय आनी ताका सद्या तरी बेल मेळपाक जायना. आनी गाडी सद्या तिनी तेजी मिसेस म्हणटा ती चलयता बायल चलयताली अशें आय विटनसान व्हिडिओचेर सांगलेलें आसा. सरपंचानूय थंयसरले लोकल सरपंच जो एक्सिडंट जाल्लो थंयसरले त्यावूय लोकल सरपंचान सांगला कित्याक की थंयसरली बाय गाडी चलयताली आनी चलपाक सुद्दां सिच्युएशन अशें नासलेलें. आनी असो इन्सिडंट जालो त्या टायमार जेन्ना पुलीस पावले थंयसर तेणें क्लियरली सांगलेलें आसा कित्याक की थंयसर जे बॉडीज थंयसर फडफडटाले तांकां पळोवच्या तांकां VIP सर्वीस मेवळी. हें कित्याक लागून खरेंच गरज आसलेली त्या लोकांक उठून तांकां हेल्प करलो जाय आसलेलो आनी तांकां प्रोटेक्शन जाय आसलेलें. अशें जर चल्लें जाल्यार कितें जातलें. त्या खातीर सगळ्यांनी अवेर जावंक जाय आनी हेजेर जो न्याय आसा तो तांकां मेळपाक जाय आनी तांच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. त्या खातीरूच आमी आयज दिवाडकार सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की अशें जाल्या ती घटना तेजेर कारवाई जावंक जाय. आनी हांव रिस्पेक्टेड प्रमोद सावंताकूय सांगता ह्या असेंब्लीन आवाज करून ताका जी शिक्षा आसा ती ताका मेळपाकूच जाय. ही आमचे दिवाडे गांवाचेर खरें म्हणल्यार एक दुखद अशी घटना घडलेली आसा.
कित्याक आतां हे जर तर सगळ्यो जर तर गोश्टी पळोवंक वचत जाल्यार पुलिशेचो जो विश्वास जो आसा न्ही तो खंय तरी धळमळीत जाल्लो आसा. कित्याक आय विटनेसा प्रमाणे जर तर पळयशें जाल्यार हांगासर आज कितें भलतेंच जाता. हें अशें जावचें न्ही. खरें म्हणशें जाल्यार आमचे आमदार माननीय जे राजेश फळदेसाय आसा तांच्यांनी सुद्दां खरें म्हणशें जाल्यार आमच्या बरोबर रावन आमकां न्याय मेळोवन दिवचो अशीच आमची अपेक्षा आसा. देव बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तुम्ही पळोवंक शकताला बाणासरी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. ही गाडी सोरो आसा बात यूज केला.